and Maria Mascarenas, souls of Dias family, Maria Arola and Francis Queiroz, for Mr. and Mrs. Judith da Silva and Emilia and Anton Paul Pereira. थोडा वेळ शांत राहून आम्ही याच्या लोकांपासच्या इतिहासापासत मागूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वस्पर तुमचे सवे असू. तुमचे सवे असू. ही मिसाबेटे वांटणुकीच्या आधी आमची सगळी पातकां ओळखून घेऊया आणि देवाचे एकामेकाचे बोगसणे मागूया. हांव पातकी सोबत देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सुदान सांकवार मारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासण्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थया. ससनांच्या काकलूतरा देवा, वर्सा वरस पासकांचे परबे वरवीं तुजे पोरजेचो भावात तूं जिवो करताय. आमकां तुवें दिल्ली कृपा वाडोय. असो कसल्या मनान आमी नितळ जाल्या. कोणा आत्म्या वरवीं आमकां नवो जोल मेळ्ळा आनी कोणाच्या रगतान आमची सोडवण जाल्या. ह्या विचारांचो फळ ती समजणी आमकां मेळूं हें मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. दोर्मदूताच्या इतिहासा वयलें वाचो. भावार्थाचो सोमो एका काळजाचो आनी एका मोनाचो आसलो. आपणा लागीं कितें आसलें तें फकत आपणीच म्हूण कोण जावन समजनासले. कित्याक तांचे लागीं आसलें तितलें तें बागा दवरताले. दोर्मदूत व्हडा बोळान सुमे जेजूच्या पुनर्जिवनपणाक गोवाय दिताले आनी तांकां सगल्यांक व्हड मान आसलो. तांचे मदें कोणाक कांय उणें नासलें. जांचे लागीं बाटां वो गोरां आसलीं तीं विकून ताचे दुडू थंय हाडटालीं आनी दोर्मदूताच्या पांयाचीं दवरतालीं. आनी मागीर सोण एकल्याक आपआपले गरजे प्रमाणें हे दुडू वांटतालीं. जुजे नांवाचो सिप्रिसाचो एक लेवीत आसलो. ताका दोर्मदूतांनी बारामास म्हणजे धीर दिवपी म्हूण नांव घालें. तांचो एक बाटाचो कुडको आसलो. तो ताणें विकलो आनी दुडू हाडून दोर्मदूतांच्या पांयाशी दवरलो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावन दी. वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पर राजवट चलयता. सगलीं म्हणुया. वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पर राजवट चलयता. वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पर राजवट चलयता. पदवेचीं आंगोसरां सर्वेस्पर नेसला. आपल्या पेंगटाक ताणें बोळाचो पोटो बांदला. सोबाब. वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पर राजवट चलयता. सगलो संवसार तुवें हालोवन तसो तीर केलाय. होरोंबाक तान तुजें शिवासन गोट उबें आसा. सासणांक तान तूं आसा सर्वेस्परा. सोबाब. वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पर राजवट चलयता. तुजें उतर कदींच हालोना बदलोना. संवसार सर्वेस्परा तुज्या घरान फांकलो पवित्राय. सोबाब. वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पर राजवट चलयता. उद्गार.
क्रिस्ताचेर विस्वास येवतल्यांक सोमेस्तांक सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. परस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. जो प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सुम्या. जेजून निकोदेमाक म्हणलें, नव्यान जल्मूंक जाय अशें हांवें तुका म्हणलां देखून तूं अजाप जावं नाका. वारें आपणाक जाय तेवशिल्ल्यान मारता आनी तूं ताचो आवाज आयकतात, पूण तें खंय थावन येता व खंय वेता तें तूं नकलोय. जो कोण आत्म्या तावन जल्मला ताचे सवे तशेंच घडटा. निकोदेमान ताका परत म्हणलें, हांव कशें जावं येता? जेजून ताका जबाब दिलो, हांव तुका सच सांगता, आमी जाणो तें उलयता आनी आमी देखलां तें ताची साक्षी दिता, पूण तुमी आमची साक्षी मानून घेनात. तुमकां संवसाराच्या वस्तूंची खबर सांगता तेन्ना तुमी सतमानिनाय. सर्गीच्या वस्तूंची खबर सांगीत तर तुमी कशी सतमानशात? स्वर्गांत देंवलेल्या आनी स्वर्गांत रावलेल्या मनशाच्या पुता बगर कोणूच स्वर्गार चडूंक ना. जसो मोदेसान अरण्यांत सोरोप उबारलो तसोच तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. ताचो विस्वास देंवतल्या सोमेस्तांक शास्त्रीय जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय. ताचो विस्वास देंवतात त्या सगळ्यांचो नाश जावच्याक, पूण तांकां शास्त्रीय जिवीत मेळच्याक देवन आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराची कास्तेचे फर्मोन मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण करूंक देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाळ भयणीनो, पयले वाचपांत आमी पयल्या क्रिस्तांवांची नव्या जिविताची खबर आयकल्या. पयले क्रिस्तांव एक मनाचे आनी एक काळजाचे आसले. तांच्या जिवितांत कसलोच अंतर व भेदभाव नासलो. तांचे मदें एकवटाय आसली. तांचे मदें कसलेंच उणेपण नासलें. ते एकामेकाच्या आदाराक पावतालेत आनी ते कुशाल बरेत जिवीत सारतालेत. अशें कित्याक घडलें काय? पयल्या क्रिस्तांवांनी पुनर्जीवन जाल्लो जेजूक अनुभवलो. ताणें नवें जिवीत चाखलेलें. एके भाशेन तांणी पवित्र स्नान नव्यान घेतलेलें. आमी सगळ्यांनी पुनर्जीवन जाल्लो जेजूक अनुभवला. गेल्या आयताराक आमी व्हड उमेदीन पास्कांची व्हड परब केल्या. बापूच्या वरवीं आमी पवित्र स्नान घेतलां. तरी आमचे मदें एकवटाची, शांतीची, उजवाडाची खुणा दिश्टी पडना. आमच्या जिवितांत कितलो राग, द्वेष, नाटकायो, भेदभाव, अंतर आनी आसात. कित्याक जायत? तर आमी पयल्या क्रिस्तवांच्या पावलांचे पावल मारून आमचें जिवीत सारूंक आज आमी पुनर्जीवन जाल्या जीव लागीं खालतीपणी मागुया. गीत घेऊया पेज 39 C25 नाम चे लागी. The
म्हणजे बाबा आमचे बलिदान त्या बाक मानता थंय जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या संवसाराचे सोयीस्पर मानून घेवन प्रार्थया. सरस्परा आमच्या मोगाल बापा, तुझ्या आख्या कुटुंबाची देणी मोयपासान मानून घे. पोसनान आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां आनी सुकली आमी तुका बाप म्हूण उलो मागता. तर ह्या योजना वरवीं आम्हा समेस्तांक तुज्या शास्त्रांच्या सुखांत वांटो दी म्हूण आमी खालतीपणी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सरस्पर तुमचे सवय आसूं, तुमचे सवे आसूं, आमची खालसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराता युबाता. सरस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सरस्परा पवित्र बापा, सोरकनी आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदी करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किती आनी वाखाणी वत्या दबाच्यान आमी करची. कितें जेजू जालो आमची पासकांची बोळी, सासण जिविताक जल्मली, उजवाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी बावात्यांक उगडली दारां सोर्गीची. आम्हा पातक्यांक ताच्या मन्नांतली सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जीवनपणान सगल्यांक नवें जिवीत उपजता. तुका पासकांच्या सुंदरसा काळ नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सोर्गीचे सोर दरबार निरंतरेन गायतात तुजे मुखार. पोवीत 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 दरबाराचो सोर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बरा तुज्या वैभवान. उन सोर्गी तुका जोय जोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय. उन सोर्गी तुका जोय जोय. बापा कोरोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पोतपणांची जोर तुज्या पोतमान जाणून ही देणी पोत करून मागता जावन ती आमकां जुगुस्ताची कूड आनीक रगत. आपले कुशीन कोश्ट मरोन सोंसुवाचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पोरीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेज घेयात आनी आटले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्यान सासणी करोनाचे हे रगत, पातकांचे मोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशे पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबा ताचो गुड परगोटुया. सोम्या जेजू, आमी हो उंडो खाता आनी हे कालशींतले पियेता, तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगोटा. बापा देवच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास कोत्ता आनी वंचित उंडो ही काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार सेवा करूंक आमकां फाकेल देखून आमी तुका दिन वाचता आनी कुरवस सोंपतले आम्हा समेस्तांक पोत वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोरेस्पर आकीप उस्तालोले पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाकिवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंगली बापा, सोले यादीक वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवन बसून धरून मेल्ल्या ते आमच्या भाव भयणीची काकलूर कर. ताका दिसता गोटीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे मुखार मोल पोलिवंक फावो कर. आम्हा समस्या दो कर म्हणून मागता. आमकां बद्दल मागीर सांगाती तुज्या पोती बागवान जुजे बागवान दोर दोता सोग बांदवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासत्या सुखांक आमकां वांटो दी. त्या सांगाता तुजी मोहिमांक गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोरपोत बेदार बापा सोर वडवण आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन.
जेजूच्या आज्ञा मनान धरून ताका शिकवलें प्रार्थन दीर्घन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवून, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बखूस, आनी आमकां ताणेन पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत संस्काय आमकां दी. सोडूंच्या सुखाक आनी आमच्या सोडून येणेक आमी बरो भशेन ओत्रेकता. तर आमकां तुज्या उदाक काकलोतीन सर पाय सुटोय सर आकाटांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्यान जेजू ख्रिस्ता तुवें जे दोतोंक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भोवताचे दीस काल आनी तुजे खुशी प्रमाणे ताका शांती दी. तूंच ताका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय राजू चलयताय ससनांच्या ससनांक. आमेन. सोमन शांती सोदां काळ तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटाय ती शेल्याच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हजे जेजू बहु संस्कारांत तूं हाजीर आसताय म्हूण हांव सत मानतां. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्याक शेवूंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजें भोव ओमळी मास सगळ्यांत म्हजें शेवूंक जायना देखून वतनपणान तरी म्हज्या काळजांत ते म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूंच आसल्या परवीं हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटां. तूं सोंसलो करसून म्हाका केदींच दिवूं नाका. आमेन. गीत घेवया पेज 73 D44. तूं सोर्गीचे गोत्सानीचो उंडो. तूं सोर्गीचे
प्रार्थूया. सोरेस्परा जिव्या देवा, पुनर्जीवन जाल्ल्या तुझ्या पुताची कूड आनी रोगत आमी आतांच घेतलांत. ह्या संस्कारा वरवीं थील जाल्लें नवें जिवीत आमचे भितर निरंतरीन वाडत वचूं हें मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोरेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वदा देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात देवाच्या मोगान शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भगवान फ्रांसीस शावेराक मागणे. भाग्यवंत फ्रांसीस शावियरा, देवच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें देखून देवचें नांव आनी सोयींची बरी खबर परगटूंक दिसा दिसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गाय मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. आमचे ओत्रेक बापाक मागतात असले जाल्यार तुजी विनोती ते शांती पावो म्हूण मागता आनी सगळ्या पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पोत आत्म्या सवय बापाक वाकाणटा. आमेन. गीत घेवया पेज 141 K5 मन्नाचे निदेन तुलो.